Isaiah chapter 29 जेरुसल्या विशीं. आरियल, देवाचे वेदी वयलो उजो, देवाचो शिव. आरियल, दाविदान पेडणें केल्लें तें शार. आरियलाचें कोटा. 1 वा 2 वर्सां सरून दी, परबां उत्सवांचें कालचक्र घुंवून दी. उपरांत हांव आरियलाक सतायतलों आनी रुदन आनी विलाप थंय वसतलीं. तें म्हाका खरेंच आरियल जायशें कोत्तलों. दाविदा भाशेन तुजे आड हांव पेडणें घालतलों. तुका वेदो घालतलों आनी तुज्या कोटांचेर चडूंक आडे बांदतलों. शेवटोन पडोन जमनींत थावन तूं उलोयतलें. धुलीन घुस्मोतायलीं तुजीं उतरां भायर सरतलीं. जमनी थावन भुता सारको तुजो ताळो वयर सरतलो. धुलीन सान सुरसुरून तूं उलयतलें. रावो नासलोल्या वेळार एका खिणा भितर गडगडो, धोणकाम, खणखणीत घणघण, तुफान, वादळ आनी गिरास्त्या उज्याचे जाळ घेवन सरसोक्तिवंत सर्वेस्पर तुका भेट दिवंक येतलो. तुज्या दुस्मानांची उरपोंच धुल्ली वरी जल्लीं मोळीं शिंपडटलीं. निश्ठूर उरपोंच पळा वरी उबून वेतलीं. आरियलाचेर झूज कोत्तात त्या सर राष्ट्रांची उरपोंच सपना वरी रातच्या दर्शना सारकी नाच जातली. तशीं जातलीं ताचेर लढाय कोत्तात तीं सगळीं. ताका वेदो घालून सतायतात तीं. जसो एक भुकेल्लो मनीस आपूण जेवता खाता म्हूण सपनेता, पूण उठ्ठाना ताचें पोट रितेंच आसा. जसो एक ताणेल्लो मनीस आपूण पियेता म्हूण सपनेता, पूण उठ्ठाना तो थकलोच आसा आनी ताचो गळो सुकलोच आसा. तशीच जातली सियोन दोंगराचेर आनी झुजतात त्या सर्व राष्ट्रांची गट. चोकासूर जाल्लीं रावात, थोटाक जावन रावात. कांयच दिसना तसलीं आंधलीं कुड्डीं तुमी जाल्यान तशींच रावात. सोरो पियेनासतना बेबदीं जाल्यान तुमी. कडक सोरो चाकी नासतना तुमी घुंवळोन चलतात. कित्याक सर्वेस्परान तुमचे भितर खोल न्हिदेचो स्वास घाल्ला. तुमचे दोळे म्हणजे प्रवाद्यांक ताणें धांपल्यात. तुमच्यो तकल्यो म्हणजे रिश्यांक ताणें पड्ड्यान पांगुरल्यात. तुमकां जाल्यार धर एक दर्शन शिक्क्यांनी धांपलोल्या एका पुस्तका भाशेन जालां. वाचूंक जाणनो आसलोल्यांक तो तुमी दितात आनी म्हणटात, वाच रे तें. तो जबाब दिता, म्हज्यान जायना, कित्याक पुस्तक शिक्क्यांनी धांपून दवरलां. ना तर वाचूंक येनासलोल्याक तें पुस्तक दिवन तुमी ताका म्हणटात, वाच रे तें. तो पोत्तिपाल कोत्ता, म्हाका वाचूंक येना. भाकीत दोनयान मागीर अशें म्हणलें, ओ लोक फकत उतरां घेवन म्हजेशी येता, फकत ओंटांनी म्हाका वाखाणटा, पूण तांचें कालीज म्हजेसून पयस आसा. तो कोत्ता ती म्हजी पुजा फकत मनशांनी घडलोल्या कायद्यांची पाठ केल्ल्या शास्त्रांची पुजा. बरें तर ह्या लोकां मोदें ओचोऱ्यां विजमितां हांव करीत रावतलों. तांच्या जाणाऱ्यांची जाणवाय पाड जातली. तांच्या बुदवंतांची बूद धांपोन उरतली. प्रमाणीक मनशांचें जैत. जी कोण सर्वेस्परांत हांव लिपून भोंवतात, आपल्यो येवजण्यो गुपीत दवरूंक सोदतात, आपल्यो नाद बुदीच्यो मांडण्यो कालोखांत येवजितात आनी म्हणटात, कोण पळयता रे आमकां, आमचें कोण जाणा रे कितें. असल्यांचें कोटा. कसलें नश्टेपण हें. मातये परस कुंभाराक अदीक मोल ना काय. केल्ले वस्तून आपणाक केल्या ताचे विशीं अशें म्हणून येत, ताणें म्हाका करूंक ना. मातयेचें आयदन कुंभाराक म्हणत ताका कांयच समजना. थोड्याच वेळान भोव थोड्या वेळान लेबनन जातलो एक सुफळ मोळो आनी सुफळ मोळो दिसतलो एक राण. अशें न्हय काय. त्या दिसा भेरीं मनशां एका पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं
आनी काळोख आनी अंधार उबोवन वचून कुड्ड्यांचे दोळे पळोवंक लागतले. पूण ल्हानवीक मनशां ओदिकूच सर्वेस्परा सवें संतोसतलीं आनी जो इस्रायलाचो पवित्र देव ताचे सवें गरीब ती मुरगडटलीं. कारण जुलुमदार आनीक आसचे नात आनी खेबाडां करपी नाच जातले आनी वायट करूंक येवजितात तांचो भस्म जातलो. मुणगे दुसऱ्यांक गुन्यांवकारी करूंक गजाली कोत्तात तांचो दारवंट्या लागीं मुनसुबी कोत्तल्यांक फास मांडटात तांचो प्रमाणीक मनशांचो खोटो नादबुदीन भायर उडोवंक सोदात तांचो. त्या पासत असो उलयता सर्वेस्पर जाकोबाच्या घोराण्यांचो देव अब्राहमाचो तारूक जाकोबाक आनीक लॉज भोगची ना, ताचें मुख आनीक निस्तेज जावचें ना. कित्याक जेन्ना ताचीं भुरगीं म्हज्या हातान ताचें मोदें केलां तें काम पळयतलीं तेन्ना तीं म्हजें नांव पवित्र म्हूण वंदितलीं. जाकोबाच्या पवित्र देवाक अच्चित म्हूण तीं मान दितलीं आनी इस्रायलाच्या देवाची काळजां थावन भक्ती कोत्तलीं. बूद नासलोलीं मनशां जानवाय शिकूंक पावतलीं आनी गुणगुणटलीं मनशां शिकोण मांडून घेतलीं. देवाचें उतर हें.